फोनकी एक मायन बरेला केळोपंत आमची गेला मर्डर करते की तू मेगेल तर साध्य असं करते आय कॅन डू इट हक्कान करते ते आता यापटी आणि केला Hey, what's up guys? Welcome to my new vlog आणि पुरे जण की गुड मॉर्निंग. 8 घंटे झाले इकराव जस्ट वेळ उठेल कारण रात्री निदताना वेळ झाला मला ब्लॉग एडिट करताना दोन अड्डेज झाले ताजी मागीर हांव थकलो आलो मागीर सकाळ मग क्लास कॅन्सल असेल ताजे खातीर हांव लेकला आरामसे न्हिदो तर जस्ट आता उठयला आणि हांगा च्या रेडी करता सर आणि तो गोचून हांव पळयता ब्रेड हाडता आणि ब्रेकफास्ट करता आणि ताजे मागीर पळय आज संडे कसन किरकिर रंग लागला किसी कंस्ट्रक्शन असं तर ब्रेड हाडला ब्रेड भजी ब्रेकफास्ट करता तर ब्रेकफास्ट रेडी जाला ब्रेड आणि च्या तर हांगा हांव बाय सरला हांव आतां अम्मा थंय वता सर जस्ट 2 घंटा क्लास आशिल्लो आतां जेवच्या वताच ते आणि अम्माक मागीर हांव घर कडेन हाडतास आतां जस्ट घर कडेन आयलो हाय नींद खाऊन उठले आता येला तर हांव कसन करचें काम करता आशिल्लो क्लास घेता आशिल्लो ताजे खातीर म्हाका वेळ जाला घंटे जाले 4 आतां 4 घंटा जेवता अम्मा आज कसन केला कसं नाही कोळंबो आणि बिनसाप कर गेले अच्छा चपाती ओके दही चलो कोळंबो सुपर चलो हांव आतां जेवता फर्स्ट दोडा केला हो दोडक केलं सगळ्यांनी क्या बात आहे चलो आता जेवण घेता जेवण जाल्यार अम्मान जस्ट सांगले म्हाका की आज संकष्टी कर न्हू आनी हांव विसरलो आनी अम्मान संकष्टी कसनो आप्पू केल्लो हय 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 गोड अप्पो हा हा सुपर हे लापसीचे अप्पू न्हू मा चलो आता अप्पू खातास आनी तुमकांय पुरो जाणांक नैवेद्य प्रसादू हे अप्पू बेस्ट आनी म्हळ्यार मेगल फेवरेट अप्पू हे आमी आतां बाई सरले हांगा आनी हांगा पुरो रांदेकाय आशिल्ले रांदेकाय घेतली पुरा दवरलो हांगा रांदेकाय चलो आता सीधा घर कडेन वचा आता घर कडेन आयली ती आनी हांगा पळया भाजी पुरो हाडला हे उदरत आसा हे आमी हाडला चवळी भाजी म्हळ्यार दव भाजी मेथी भाजी ओके हा वय मेथी भाजी आमगे प्रिय मित्र धन्या आयले अखेर मागीर तिगेल काम करतली हांव हांगा बसून थोडे मेगेल काम करता आतां हांगा उदरावन दवरला पुरो हे पळय हांगा प्रिय मित्र धन्य आतां आमी कट्ट करता आसता जे देण तूं तो गोचून जस्ट आतां दाळ हेळ्ळे आनी तांदूळ आनी थोडे हाडले आनी अम्मांक आतां तिंबयतास उर्दा दाळ तिंबयतास म्हळ्यार हल्ले कळ्ळें न्हय तुमकां आतां पडले कसन कर न्हू सकाळी यम्मी फाल्यां सकाळी उर्दा दाळी पुरो हाडलेली तेजे नांव 1 नंबर 2 नंबर दाळ आशिल्ले उर्दाचे तर तेंचे अम्माक नेमकी तसले 1 नंबर आनी 2 नंबर म्हळ्यार कशें नाही एक नंबर म्हणल्यार लाय उडदा दाळी ते लाय मुक्त न्हू हो तर 2 नंबर कशें नाही त्या इतले गुडगुडे ना म्हळ्यार ही गुडीत फुगाना ते कसला यूज करतात मागीर ते केलो जे नोडतात गोतनंतील बरें हे मागीर तूं सांगता फुग्गा ना जाल्यार मागीर मतलब कसं सांगतात तूं नवय लायक ना आमकां गोतच न्हू ते आतां केलो जे नोडतात आमी पण तुमी पयलीं दाळी धुवन गोतन दिले होय आमकां गोत नाशिल्लें आमी ऑनलायन ऑर्डर केलेलें त्या मागीर आम्ही सांगता हें इतलो मजा ना प्रेजान ना गळटा सारसे जाता उडदा दाळी त्यांची ताचे खातीर अम्माक फोन केला 1 नंबर 2 नंबर कसं सांग म्हाका म्हणल्यार कसं ते सांगता 1 नंबर तर मागीर 1 नंबर दाळ हाडली आतां तांदूळ असो लायक करून धुवन ताका सुकत घाला आनी हाका तांदळाची पिट्टी करता रवसो आतां मिक्सर घालता लायक करून ताका ग्राइंड करचें आनी रुलो हांव केला लायक करून ताका पावडर करचें तांदळाची पिट्टी केला अम्मान हांव आतां मम्मी वटो बाय सरल्या आजी हांव आनी मम्मी शॉपिंग वरती संडे फंडे आज मम्मी वटो सो आतां आमी हांगा मार्केट आयल्या चेंबूर आतां चेंबूराच मार्केट है लक्ष्मी मार्केट वय पूरा मेळटा हांगा हांगा पळया टिकलीच पॅकेट पुरा आयदनाची अंगडी कंकण पुरा मेळटा हांगा पर्स मस्त दिसान आयलीत आमी हांगा मस्त दिसली वर्सान आयलीत भारी लायक आसा हांगा पुरा अवंगल आनी पुरा आम्ही हांगा केन्ना केन्ना येतात शॉपिंग करूंक मस्त दिसा नंतर आयली ती
पळयात अंगडेन पुढचे ते हंगे रिडेव्हलप जातच म्हणून पुरो चेंज जाला हॉड मार्केट असे या सो आमगेले थोडेफार शॉपिंग करून जाला तू कसं टिकली पॅकेट घेवता नाका टिकली आसा हांगा पुरो फ्रूट मार्केट आसा वेजिटेबल मार्केट आसा आमगेले जाला पुरो शॉपिंग करून आता मी सोदीतच होती मेळ्ळा पळया पॉपकॉर्न वालो सांगा सो आता आम्ही व्हाण घेवचे आयलेले मम्मी कडेन सो आमगे शू शॉपिंग जाला मम्मीला तू खंय जमगलेली शॉपिंग आक कसं करच्या अशी रे चेंबूर मार्केटान तू हा. मम्मीची कितें भायर वचचेस न्हू व्हडलीची वचचेस अच्छा ओके 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 गांवांत तू थोडे थोडा पुरा तिका चप्पल हें तें पुरा आज असं मस्त शाक जेतस यार असं गर्दी रे त्या मार्केटात चेंबूराक अच्छा मस्त गर्दी आशिल्ली रोडार ऑटो मेळना कसले जायना मागीर फोनाची स्क्रीन गार्ड चेंज केलं फायनली मूर्त आयलें कितले टायम नंतर आजी मूर्त आयलें गायज आम्ही आता हांगा बसूनच कमेंट्स वाची तशी व्लॉगाच्या तांतू भितर त्या फणसाची व्लॉगान तू इतली कमेंट आयला ओ गॉड बोरको नाही काही कसं ना वॉर्को न्ही बोरको बोरको पणकी एक मायन बरयला केलो पंत आमची गेला मर्डर करतली तू केलं पत्ता आमची केलं मर्डर करता ते बट ऐकूच्या लायक जेता आम्ही फुल ऐकूच्या गंमत येते गे बट तुम्ही केलो पंत आमची गेल्याची मर्डर करतात की सॉलिड सुपर मजा आयले हांव तर मेगेल तर साध्य असं करचे आय कॅन डू इट हक्कान करची ते आता ह्या पाटी आणि केला ते दोरको बिरको सांगू न्हू सांगतो तुमका म्हाका गांवांत अशें आयकलालो दोरको बोर तुळू तुळू तिळू आतां म्हाका तें गोतना तुळू पणूस आयकलालो बट तिळू पणूस म्हाका गोत नाशिल्लें तें नांव कर तिळबू फणस तिळगू न्ही गो तिळबू बरयला तिळबू हा आता वाज्जू काय कळना वाज्जू कळना का ते आता तुमका सांगला ना बट त्या कमेंट सॉलिड आशिल्ले आमची केलं मर्डर केलं तरी पण ऐकूच्या गंमत येते गे थँक्यू गाईज एक मायन बरयला कम टू कांजंगाड आणि ते मस्त पणसांनी आसा हिगेल गांव कांजंगाडाची हिगेल आन कांजंगाडाच्यो थँची मेगेल नेटिव्ह प्लेस माहित आहे होय एक पाटी येता आणि तुमका मेळटा माय बॉम्बे रपता होय हांव लागली माय कांडी काडा रपतो म्हणून ये माई येनस न्हू अंक संगी बरयला पळय हे चार घाल न्हू कळ्ळें तुका हे कसन चार फणसाचे वाजी वाजी फणसाचे एलीची कारी बिकंड हर आर फणसा गरो 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 आणि चारी घाणू करची कोरची रांदे भारी लायक जाता यांची हांव सांगतासिलो काली मॉम करतासिली ओके 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 तुका त्या चारी म्हणल्यार कळ्ळें कसं ना म्हाका तू फुल कमेंट कसले कळली त्या चारी न्हू त्या चारी म्हणल्यार कसं मग तसं आता त्या फणसाचे आउटर कवर कशें असतं ते कांट असतं ताजी भितरचे ते आमी ते फ्रूट कसं सांगता पणस उदरयतात न्हू ताजी मागीर ते वायट रपता ते स्किन आसता न्हू ताका चारी म्हणचे ओ फायनली हो करेक्ट सांगतो सर काल आपण वर्ड्स येना आशिल्ले थँक्यू माय तुमगेल मी ती आजची काही नॉलेज आयला म्हाका नॉलेज आसा हांव ते वर्ड्स विसरलो मागीर मागीर कमेंट केल्लो न्हू म्हाका उडकास आयलो तेन्नाचे आज्योनी पुरो ते पणसाचे हापोळांनी करचे आशिल्ले ते चार मड्ड्या वयर घालचे न्ही कसं न्ही चार आसना वयर कसन की घालचे आशिल्ले खंय ते ताका कसं त्या वर्ड येना ताका म्हणल्यार ते घराचे माड म्हणल्यार कळ्ळें तुका रूफ हां रूफ होय थोडे आमची गेले येता म्हाका हां ओके तुका मडल म्हणल्यार कळ्ळें हे मर्डर न्ही मडल म्हणल्यार ह्या पळय कोकोनट ट्रीचे ते हें आसता न्हू बारक हां बारक ताका मडल म्हणचे ओ कळ्ळें तुका आता कळलं तिकलेकले मर्डर कोकोनट ट्री लागी बसल्या ना हे कोकोनट ट्री नाही हे पाम ट्री हां म्हळ्यार हे अशींची कोकोनट ट्रीची आसता न्हू ते ताका मडल म्हणचे म्हणल्यार ते वारान ते तोगू पडटा केन्ना म्हळ्यार ते चड सुकता न्हू तर ते तोगू पडटा ताका म्हणचे मडल मर्डर हां म्हळ्यार ते पडता तोगू ते ताका मडल म्हणचे ताकाच न्हू कसन करचे न्हू त्या मडलाकच न्हू एक म्हळ्यार ते आमी फांती कशी घालतात एकड तेकड करून तशी कोरून वचना ताजी वयर आसना पापड सुकचे आशिल्ले हां कळ्ळें तुका ते ओ म्हळ्यार तू खंय पळय तर काय कसं एक्सप्रेशनान आयकल्या कळ्ळें म्हाका
ताजेर पापड सुकर अशी म्हणला तो त्या अशी इतली इतले लायक कोण सांगला एक इगल एक्सप्रेशन काही विंगड असं कोणा पडत का सांगतो ना अशी क्वालिटी कुर्ताची दिसली म्हणा पळत अशी वय ताका सांगा मडाला वेळ तुका स्नित करायत का सांगता आणि तुगे पापड करते त्याच्या आई म्हाका आनी की 2 वर्ड्स कळले कसं नाही काय ना म्हाका पाय उडगासरा बनते बट आय विल स्टील ट्राय जय वे समोसा असतो समोसा येईल समोसा A1 समोसा समोसा वाला विकता असं अगेल तोंड पण येते हांगा उडीत वाटून जाला आणि हे तांदळा पीठला करून रुलावा म्हणके केला आता हे दोन्ही मिक्स करचे असं वाह क्या बात है तर तुमकां ते कळलें आसतलें तर फल्ली कसं नाही करणो न्हय सकाळ आमगे घरकडे सकाळ फल्ले उन इडली हांगा तर पूर आता मिक्स करून जाला वा आता हाका भायर दवरचे लायक कोण फुगताले आणि पल्ले उन इडली सकाळ काडचे आणि कोणबे ओटू 1 नंबर इडली सांबार खाल्ले आता न्हू बिग बॉस पळयता आसा आता विनर डिसायड जाता कोण जाता करणो तर आता फायनल 2 आसा ती आता वेट करता आसा कोण विन जाता करणो गौरव खन्ना विन जाला तान 2 टायटल मारला एक मास्टर शेफ आणि बिग बॉस विन जालो होता तर फायनली बिग बॉस जाले आणि फाल्यां दाखून कसं गो हांव कसं पळयतालो इतले दिवस दाखून हांव एवरी नायट ऑफ बिग बॉस पळयता आशिल्लो आतां बिग बॉस जाल्ले समाप्त आणि ह्या पट्टी वग्गी जाले ना जाल्यार जानेवारी ते वता आशिल्लो आई दाखून मेगे बिग बॉसय सरले आणि चलो ठीक आसा आतां पुरा जालें ब्लॉग एडिट जालें पुरा जालें आणि आईची दिवस जाला आणि फाल्यां मंडे आणि आतां न्हिदोचे चलो आतां हांव व्हिडिओ हांगाच एंड करता तुमकां पुरो जनांक व्हिडिओ पसंद आयले प्लीज लायक शेअर आणि सबस्क्राईब करा गाईज गुड नाईट बाय टेक केअर